सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती मोठा उल्हासात जेवणार तुझ्या सर्गींच्या जेवणार तुझ्या सुमिया उर्बेन आम्ही आयल्या भक्ती मोगान तुका आम्ही हसिता काळजात मोना तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता भाग्यवंत बार्नाद दोतोर हाची स्मरण करता आनी तशेंच आमकां कलतेपणान हेरांची सेवा करूंक आपोवण दिता. फारीझ आनी शास्त्री हेरांक जायते शिकयताले पूण आपूण जावन पाळयनातले. अधिकार आनी नांव जोडच्या खातीर कितेंय करूंक तयार जावन आसले. आज जेजू आमकां आयच्या वांजेलांत कालतेपणान हेरांची सेवा करूंक आपोवण येता. आमी सर्वांनी पेल्यांक कुमकेचो हात दिता आसतना हेरांतावन जोडच्या नांवाच्या की देवाचो आशिर्वाद जोडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी जायसची कृपा मागून घेवया. या मिसांत पावते बरी वांटो घेवच्या पासत आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवाची काकूळत आनी बोगसाणे मागया. सांगाता मागया. हांव पातकी सर्वपुराय देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हुमजो अपराध हुमजो बोवड अपराध ह्या पासून बगान संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळत कर, सुमिया काकूळत कर, Krista काकूळत कर, Krista काकूळत कर, सुमिया काकूळत कर, सुमिया काकूळत कर. प्रार्थोया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, मठाधिपती बेर्नाडाचें काळीज तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासतालें आनी असो तो तुजे पोय सभे मदें जळटो आनी परजळे दिवो जावंक पावलो. ते सुरबेन भरलेले गुरू आमच्या काळार तुजे पोय सभेक फोव कर आनी तांचे जतनायेकाल आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं कशी जियेवंक आमकां आदर दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. देवदूतान म्हाका उदेंतीक फुडें करून थंय आसलेल्या दरवाट्याशी व्हेलो आनी थंय उदेंती तावन
इस्रायलाच्या देवाची महिमा येता ती हांवें देखली. तिचे बराबर समुद्राचे गाजे सारको एक आवाज आयकलो आनी देवाच्या वैभवान पृथ्वी परजळ्ळी. शहराचो नाश करूंक तो आयिल्लो तेन्ना हांवें पळयल्ल्या दर्शना परी केबार न्हंयचे देगेर हांवें पळयल्ल्या दर्शना परी हें दर्शन आसलें आनी हांव धरणीर सरपटलो. सर्वेस्पराची महिमा उदेंतीक फुडें करून आसलेल्या दर वांट्यांतल्यान भितर सरली तेन्ना आत्म्यान म्हाका वयर उबारलो आनी भितरल्या आंगणान व्हेलो. सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत भरली ती हांवें पळयली. तो मनीस म्हजे बगलेक उबो आसतना मंदिरांत हांव म्हजे कडेन उलयतल्या कोण एकल्याचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हो म्हज्या सिंहासनाचो जागो. ह्या जाग्यार हांव म्हजे पांय दवरतलो. हांगा हांव इस्रायलितां मदें ससनाक वस्ती करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वाजतली. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गावांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वाजतली. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक आराम धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले. नितीवंतपण सर्गार तावन नदर घालतले. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वाजतली. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वाजतली. आसा बाप एकलोसो तो आसा सर्गी. तुमकां आसा मेस्त्र एकलोसो तोच क्रिस्त. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू लोकाच्या जोम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेचे बसकेर बसोन आसात. देखून ते तुमकां सांगतात ते सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगोंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवोंक तांकणातले बरे बांदून मनशांच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर आपली कामां मनशांनी पळय जे म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो तांबड्यो पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनोगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी रब्बी म्हळ्यार
तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणेय रब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो रब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो मारी नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जाय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वचप एजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. आनी आज आमकां एजेकेल बुकाच्या 11व्या अध्यायाक हाडून दवरलां. थंयसर अध्याय 33 to 38 म्हणसर आमी इस्रायलाच्या पुनर्स्थापने विशयांत आमी आयकत आहोत. आनी आज ह्या प्रवादपणा मुखांतर देव कशें पुनर्स्थापीत जाल्ल्या त्या मंदिराक भितर सरता म्हणलें दर्शन एजेकेल प्रवादी पळयता आनी थंयसर तसो विवर आमकां दिता. उदेन तिता देव भायर गेल्लो. अध्याय 11 ओल्ड 23. उदेन तिच्या त्या दरवटांतल्यान कशें भायर गेल्लो त्याच दरवटांतल्यान तो भितर आयलो आनी थंयसर तो म्हणटा, हांगासर म्हजें सिंहासन आनी हांगासर हांव वस्ती करतलो म्हणून. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत तर आमी पळोवंक गेल्यार केदाळा आमी वायटाक सांपडता आनी आपणाच्याच डुप्लिसिटी म्हणटात, म्हळ्यार तिशीन दाखोवचें एक तोंड करचें विंगडच. आयच्या वांजेलां सांगलें बरें, हस्ती कशें 2 दांत आसतात न्ही गे, बायले दांत सोबीत पळोवंक आनी सापचे दांत वेगळेच. तशें मनशाचें जिवीत जाल्ले कुडले देव मनशाच्या काळजांतल्यान भायर वता. डुप्लिसिटी 2 तरांचें जिवीत आमच्या जिवितांत आसूंक नजो. त्या देखून जेजू कितें सांगता थंयसर, जेजू सांगता तांणी दुसऱ्यांनी पळयचे म्हणून. फरिसेवांचो स्वभाव तो जावन आसलो. दुसऱ्यांनी पळयचे म्हणून बरे बरे जागे तांकां जाय आसले आनी मान सन्मान तांकां जाय आसलो, अधिकार तांकां जाय आसलो. जाल्यार संगतींक ते आशेताले आनी कितेंय करूंक ते मुखार सरतले, कित्याक तांकां बारीच खुशी. कोणें रब्बी म्हणा पयल्यार आनी पेंटे सालान तांकां सलाम मारल्यार. हे सगळें मनशाचें थोड्या दिसांचें कारबार जावन आसा. थोड्याच दिसांक कितले दीस लोक सलाम मारतलो, कितले दीस तुका रब्बी म्हणा पळयतलो. त्या देखून पापा फ्रांसिसान सांगल्ली उतरां म्हाका उडास येतात. टुडे वी नीड रियल पीपल हू लीव क्रिश्चन लायफ, नॉट दोज हू टीच. देर आर मेनी टिचर्स म्हणलो तो थंयसर. म्हळ्यार शिकोवचे मस्त आसात पूण बरी जिणी क्रिस्ती जिणी जियोवचे उणें आसात. आमकां त्या देखून बरी जिणी जियोवचे मनीस जाय. पूण बरी जिणी जियोवंक कितें जाय हांगासर आयच्या वाचपांत आमकां सांगलां, 2 तरांचो स्वभाव दवर नाकात, एकच दृढ निर्धार घेया. तुमच्या जिविताक म्हज्या जिविताक जबाबदारी घेया म्हणून जेजू सांगता. केदाळ आमी जबाबदारी घेता आनी आमी एकामेकाची सेवा करी जाय, एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणून निर्धार घेता. खंडीत जावन आमचें जिवीत बरें जाता. ना तर मोग खंय आसा, मोग खंयच मेळना, भायर मेळना, मार्केटीन मेळना. तो म्हज्या काळजांत आसा, कित्याक देव म्हजे थंय वस्ती करता. आनी त्या देखून सा पौल सांगता कोरीत घरांक बरयल्लो 4 आनी 6 अध्यायांत थंयसर 2 फावटी तुमी नेणात की हें जावन आसा तुमचें काळीज जावन आसा तुमचें देव मंदीर. त्या देखून देव हांगा आसा आनी हांगासान ताणें भायर वचनातले बरी आमी राखा जाय. आनी आमचें जिवीत त्या देखून फळाभरीत करच्याक आमी एक रियल पीपल म्हणटा. म्हळ्यार सगळ्यांनी आपोवन पळोवचें तसले मनीस जाय, खालते मनीस जाय. आनी त्या देखून खालतेपणा मुखांतर कोण देवा मुखार रावता आनी देवाची स्तुती करता आनी ताचे तोंड बोगसोने आनी कुरपा मागता ताका देव वर्त करतलो म्हणून आयच्या वाचपाच्या 11च्यो वळी आमकां सांगतात.
संवसारांत नांव शाबासकी अधिकार थोड्याच दिसांचे ताका लागले नासतना जे कितें अवकाश आमकां मेळटात ते आमी गोळसून सर्वेस्पराक ताची महिमा जावच्याक आमच्या जिवितांत आमी वावुरल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत फळादीक जातलें आनी देवाक मानता तसलें जातलें आनी अशें जावच्याक आयच्या ह्या देवस्तुतेंत युकोरिस्तीक बलिदानांत आमी बापा लागची कृपा मागया. Ainda cansou, Bapa de Tabuka. Untuk dele di tu graça nyaso, jivitlah bermata. Undo belum di tayat mi potion, wine belum di tayat butiwan. आशीर्वादुन मुझे सालते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उंडो गोवासो वाइंदा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दी तू ग्रास न्यासो जीवित लाभल माका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. In तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सरीच मानूंक घेवन. भोव वर्त्या देवा पोय सभेंत एकवट आनी शांती सांबाळूंक बारी वावुरलेल्या बागेवोन बेर्नार्ड मठाधिपतीचो उगडास करून ही एकवटाची आनी शांतीची बली आमी तुका समर्पिता. पोय सभेन उपजतात त्यो फोटी आनी भेद हे बलये वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत आनी शांतीन आमा समेस्तांक सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बेर्नार्ड तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पोय सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवणूक आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उमसर्गी तुका आजय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका आजय. उमसर्गी तुका आजय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळपळ्यांक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां म्हणजे देवाचे माये सांगाती भगवन जुजेतीचो पती, भगवन धर्मदत आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणारची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रासवटकी पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण तुजे पळय सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. माया मोगोचो गुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू आमचे पासत खालतो जालो आनी आमकां सर्गींचें जिवन दिवच्या पासत आपणाकच खाली केल्लो तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका म्हाका फोवना पूण तुज्या पूण उतरान एका सुद्दां सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फांतय, सर्गीच्या त्या जीवनाक तुज्या सुम्या म्हाका बसय. काळीज म्हजें राखून आसा सुम्या तुज्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. प्रार्थया. रितीच्या बापा, बगेवन बेर्नाडाच्या गुणापासून तुका वाकाणून सर्गींचें जेवण आमी घेतलां. तुज्या भक्तीची देख घेवन आमी उर्बेस्त जावंक, ताची शिकवण घेवन आमी तुजे जाणवायेन बरोवंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां अदीक अदीक लासोवंक हो दिसपरतो ग्रास आमकां नवी घटाय दिवं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव आसो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळुकार. कार्मेल सायबिनीचे नवेन. हे भगिवन देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणटां. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुडसारून काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोना तुजे बरी बोळे माये, खतनातले आंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां येतर या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए भोव दयाळ्या उपकारी मरी, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थ सुदुल्लो. कोण कुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मोरे कुटपेन भरलेले सुम तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जगोशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमा पासत विनंती कर. नमान मोरे कृपेन भरलेले सुम तुजे संगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरलेले सिम तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन ए भगवंती मरिये कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. पडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां गर्वशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या हा देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वे सांच्या देख जावन सोपच्या. पडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां गर्वशाची. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरया आशिर्वादी आमकां. भगवान कसरची करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.